तर आयची वाचपां तिनूय वाचपां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें उपदेशक म्हणटा सगळें पोलकेपण ह्या संवसारांत तूं घाम काडून जोडताय आनी दवरताय तें कोणाक? तुज्या फाटल्यान एक शिकप नासलेलो, घाम काडिनासलो येतलो आनी खावन वेतलो. पळय आमची काणी ती जाल्ली आसा. देखून संवसारांत आमी जोडुया, सांबाळूनय दवरुया, वय. पूण आमकां सरकार एक अकावंट आसूंक जाय. संवसारांत आमचें बँक अकावंट आसा न्ही, सरकार आमचें एक अकावंट आमी ओपन करूंक जाय. आनी त्या अकावंटान कितें दुडू घालूंक मेळटात, भांगार घालूंक मेळटात? ना. ज्यो बऱ्यो करण्यो आमी हांगा करता त्यो त्या अकावंटान जमो जातात. एक एक करणी थंय जाता. कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कोणाक तरी एक पेलो म्हणजे ग्लास, स्टील ग्लास, एक पेलो उदक दिशात, ताचें इनाम तुमकां चुकचें ना म्हणटा जेजू. एक पेलो उदक, ताचें इनाम जर मेळटा तर आमी जितल्यो बऱ्यो करण्यो करता त्यो आमच्या सर्गींच्या अकावंटांत आसतल्यो. आनी वेताना आमी कितें घेवन वेताल्या? देवा थावन आमी आयलीं, येताना कांयच हाडूंक ना. आमी जल्मालीं कशीं जाणा ना, विणगी. कपडे आसले आमच्या आंगार ना, विणगी आमी जल्माल्या. आमी वेताल्या कितेंच व्हरचें ना, एक सुताचो बारीक 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 कुडको सयत आमच्यान व्हरूंक जावचो ना. तर आमी वेताल्या आमच्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो त्या अकावंटांत आसात ताचेर आदारून आमची जडती जातली. देखून जेजून म्हणलें न्ही मातेवाच्या वांजेलांत अवेस्वर 20:5 वेर्स 30:1 ते 40:6, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. म्हणजे तुमची आनी म्हजी आनी आमची सगळ्यांची जडती जातली आमच्या बऱ्या करण्याचेर. न्हय आमी कितले दुडू जोडले, कितले शिकप जोडलें, खंयची पदवी आसली हाचेर न्हय. म्हणून आयची वाचपां आमकां जागयतात. आयची वाचपां आयकतच आमकां कांप सुटूंक जाय. बाबा इतले दीस हांवें कितें केलें, खंयचे वाटेर हांव गेलो, हांवें आतां जेजूचे वाटेर वचूंक जाय. आनी त्या सर्गींच्या अकावंटाक हांवें जमो करून दवरूंक जाय. आनी तें करूंक देव आमकां कृपा आनी बळ दिवं.